Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. म्हणजे आमकां सगळे जे शहीद जाल्ले आसात तांकां फाल्यां 4 वरांचेर 4 ते 5 आझाद मैदानाचेर आमी हो प्रोग्राम करतले. आयज एक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा नरेंद्र मोदी सरकारान. पेट्रोल आनी डिझेलाचो कंटिन्युअस 16 दीस जाले रेट वाडयत आसा आनी नरेंद्र मोदी सरकारान आनीक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा. तो म्हणजे डिझेलाचो प्रायस इतलो पेट्रोलाच्या प्रायसाकूय क्रॉस केल्लो आसा. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात, हे बारीक लोकांक मारपाक सुद्धा डिझेल हे कोण यूज करता? बसवाले करतात, टॅक्सीवाले करतात, शेतकरी करतात. म्हणजे आयज त्यांचे कमरोडो हेणे मोडलेलो आसा. त्यांचो एक जो हेल्थ मिनिस्टर आसा जाका दिसता 70 सगळी आपली म्हणून, थंय एक IITचो प्रोजेक्ट गेल्लो आसा आनीक IITचो प्रोजेक्ट थंय गेला म्हणून थंयचे जे गांवचे लोकल लोक आसात, विश्वजीत राणेन थंय जे घरांनी कोण घालतात तांकां सोदोवपाचे सुरवात केले. थंय थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले, तांकां कोणें काणकोण घातले, कोणा सांग्यार घातले आनी तांकां इमिजिएटली ट्रान्सफर केले. आनीक थंयच्या पुलिसांक दबाव घालपाक लागलो की जे कोणीन घरांनी घातली त्या घरांनी घातले तांकां तुमी इमिजिएटली अरेस्ट करा म्हणून. असा मंत्र्याच्या दबावान येवन पुलिसांक ट्रान्सफर करतात. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात, 7 म्हयन्या भितर पुलीस इन्स्पेक्टराक ट्रान्सफर, फक्त तो घरांनी कोणें घातली तांकां अरेस्ट केले ना म्हणून. आनीक आमी काँग्रेस पार्टीन अजून कांय डिसिजन घेवना IITच्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाचो काय विरोध करपाचो. सध्या ते लोकल लोकांचेर आमी सोडलेले आसा. लायटीची बिलां वाडिल्ल्यान पेडण्याक काँग्रेसीन वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. ही जी बिलां आयज लोकांच्या माथ्यार थापतात, आयज लोकांची परिस्थिती ही फारीक करपाची सुद्धा बिलां ना. कोणाक 300 रुपयाचे बिल येताले ते आयज ताका 1800 बिल आयले आनी वयल्यान हे सांगतात की आमी इन्स्टॉलमेंटान दितले. पण पयशे दिवूच जाय. पयशे आयज म्हाज्या पॉकेटानूच ना. एक न्हू 10 इन्स्टॉलमेंट म्हाका दिवपाक जावचे ना. काँग्रेस कार्यकर्ते आयज ह्या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येवन तांकां रिक्वेस्ट करता की हे बिलाचे तुवें हेच करपाचें आनी सगळे 2 म्हयन्याची बिलां कंप्लीट माफ करपाची. विजय म्हणटा सरकाराचे भितरूच आमदारांचे धड ना, थंयची नजर चुकोवंक गोवा फॉरवर्डाच्या फाटल्यान लागल्यात. People are ready to desert a sinking ship, so don't expect anybody to board a sinking ship when the people on that ship are ready to desert. One MLA has said he is ready for election. The reality is the future is bleak for this party which destroyed the legacy of Manohar Parrikar immediately after his death. And ह्या पक्षाक कांय फ्युचर ना. आज तयारी थोड्यांनी दाखयलेली आहा फुटपाक म्हणून आनी हो सगळो आवाज आहा. But the only thing that they can do is try to create confusion. म्हणजे बेस्ट सांगप म्हणजे 2 जाण आमदार येवपाचे आहा. अरे खंयचे आमदार असले सिच्युएशनाक तुमचे कडेन येतले?